हिनवाल्याची सोमयार जेरुसालेमांत बिटोनीची परब चलताली। देव मंदिरांत सालोमाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जिदेवांनी तांकां म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिशीत जाल्यार आमकां सारकें सांग। जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात। म्हज्या बापाचे नांवीन हांव करतां ती कामां म्हजे विशीं गवाही दितात, पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढऱ्यांतले न्हय। म्हजी मेंढऱ्यां म्हजो ताडो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात। तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, ती कधीच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना। म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत, तो सगळ्या परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्याच तांकां काडून व्हरूंक जायना। हांव आनी बाप एकूच।